यूपीएन केल्ले शिक्षण हक्क कायद्यांतले तरतुदींक गोंयची काँग्रेसूच विरोध करता। शाळांचो वेळ वाडयलो म्हूण काँग्रेसूच विशय तापयता। राज्यांक जमता आनी शक्य आसा ते प्रमाण कायदो बदलपाची सवलत आसूं जाय अशें खासदार सार्दीन मागता। कायदे करतना केंद्रांतल्या फुडाऱ्यांक कांय वेळार वस्तुस्थिती खबर आसना असोय पॉयंट सार्दिनान आपल्याच सरकाराचेर मारला। मिड डे मील येवजणेक केंद्राचे पयशे उणे पडटा आसत जाल्यार गोंय सरकारान पयशे घालचे अशेंय तो मागता। सार्दीन पणजे मिडिया कडेन उलयतालो। That the timings of the schools, they are increasing. Up to now, with 5 or 5.5 hours, people have done well. Increasing the number of hours and changing the system, it is only to punish the parents and the children. It is okay for those schools, like residential schools, where everything is done in the school. Those things which we discuss in the parliament. It is no timings and all are not discussed. No, but these things are not passed in parliament, actually. See, certain things are passed, but sometimes you don't get a chance. That's why the state, where before implementing, you can always show your protest. So many things that are given by the center are not totally implemented by the state. Certain things which they try to implement, they don't know your ground realities. There are schools, well, they don't have other amenities. Only a school, a classroom. So they don't know. That should be based on the individual school. The local government, based on local circumstances, they should write to the center. If I were an authority, I would have requested the central government to amend it as per the situation in this state. But if anybody thinks in the government that the money given for the meals is insufficient, the state government can always intervene and increase the daily allowances for the meal. The administration has to ensure that people don't fall sick, and instead of going home after the classes, they should not land the hospital. मांडवींत फ्लोटिंग हॉटेल घालपाक काँग्रेस दिवची ना। काँग्रेसीन फाटल्या सप्तकांत जाहीर केल्लो निर्णय काँग्रेसीचो म्हणयारो आमदार आलेक्स रेजिनाल्डान सोमारा मडगांवां मिडियाक सांगलो। पक्षाचो प्रदेश अध्यक्ष बदलपाच्यो हालचाली चल्ल्यात। अध्यक्ष जा म्हूण पक्षान सांगल्यार जातलो काय कितें असो प्रस्न मिडियान आलेक्साक केलो। वेळ येता तेन्ना पळोवया म्हूण सांगून ताणें वेळ मारून व्हेली। सार्दिनान पणजे जाल्यार आलेक्सान मडगांवां मिडिया परिशद घेतली। आलेक्साची फाट जाता म्हणसर सार्दिनान मडगांव वचून परत परिशद घेतली। Our party has taken a stand in the GPCC day for yesterday that we will oppose horseshoe and we will oppose even I think I have to congratulate Subhash Shirudkar. He directly said that we will oppose the horseshoe, the new one, which is now a vessel. It is not a gaming vessel right now because no permissions have been given. And second, we will oppose the hotels that are coming, floating hotels. Party president म्हणून तुका responsibility दिली तू घेवपाक तयार घेल जाल्यार दिवपाक हायकमांड सांग न्ही मरे let the high command tell me, then I will take a call on it. I have exactly stated how they will destroy our state because the promoters are the same of the SEZs, promoters of Mopa land, proposers of are all the same parties. And finally we will have land sharks, we will have land banks created by them, and we will be the aliens, we will be lost in our own state. Let us do something, let us see that whatever may be the condition, whatever may be the consequences, we will fight and save our institution, what is called Goa. आमगे बांगाराचे गोंय आम सांबाळ्या। गोंयच्या कामगारांक काडून कंपनी भायल्यांक घेता म्हूण संपार आशिल्ले जुवारीचे 300 कामगारांनी सोमारा जेल भरो केलो। सकाळीं जुवारीचे गेटी भायल्यान पुलीस आउटपोस्टा मेरेन घोशणा दीत गेले। वेर्णे पुलिसांनी तांकां ताब्यांत घेतले। उपरांत उपजिल्लोधिकाऱ्यान वैयक्तीक जामिनाचेर सोडले। इतले मजगतीं कुंडयचे कॅडिला कंपनीच्या कामगारांनी कंपनीक मागण्यो मान्य करपाक बुधवार मेरेन मुजत दिल्या। कंपनीन श्रम आयुक्ता मुखार कामगारांच्या मागणे पत्राचेर सही करची म्हणून कामगार मागतात। जुवारीचे सुमार 600 कामगार फाटलो कितलोसोच तेंप संपार आसात।
सोमारा कामगारांनी जेल भरो केलो. जेल भरून कंपनी आयकना जाल्यार फामिलींक घेवन संपार आनी उपासाक बसपाची कामगारांची तयारी आसा अशें फुडारी प्रताप माडोळकार म्हणटा. आमकां जेल भरो आंदोलनान आतां पुलीस स्टेशनार व्हरतात आनी पुलीस स्टेशनार जी कारवाई करपाक जाय ते करतले. पण आमचो जेल भरो आंदोलन परवा परत जातलो. ताच्या उपरांत 5 तारखेक परत जातलो. आमचे डिमांड्स जो मेरेन फुलफील जायना तो पर्यंत आंदोलन चालूच उरतले, बंद जावचे ना. आणि कामगारांक न्याय मेळपाक जाय ही आमची मागणी आसा. इतले मजगती कुंडयच्या कॅडिला कंपनीच्या कामगारांनी कंपनीक मागणी मान्य करूंक बुधवार मेरेनचो वेळ दिला. कामगारांच्यो 2 मुखेल मागण्यो. तांकां उत्पादन विभागान कंत्राटी कामगार नाकात. कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टम जी आसा ती संपूर्ण गोंयाक आयज मारक ठरलेली आसा. मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार असे ते क्रिमिनल्स जे आसात जे कितलेशेच केसी त्या सायडीच्यान रजिस्टर जाल्ले आसात आनी ते ह्या सायडीच्यान पळून येयल्ले आसात आनी हांगसर बरे पैकी नोकरी करतात. आनी स्थानिकाचेर तेणी तुका आयज अपमान केला स्थानिकाचो की तांकां नोकरी ना. त्या खातीर ती कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टम आमकां नाका म्हणून सांगलें. आनी जे आमचो सेटलमेंट जो जाला तो लेबर कमिशनरा मुखार कायदेशीर तेणी सायन करचो. रिपोर्टर सुरेंद्र मडकयकार आनी विवेक प्रभू प्रुडंटा खातीर. घेवया एक वेवसायीक विसव.